नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या गोंयांत येवपी स्मार्ट मिटर विजेचे हो एक व्हडलो प्रश्न जाल्लो आसा. ताजेर वेगवेगळे कडेन चर्चा जाली आनी काल जरी मुद्दो जरी वेगळो आसला तरी काल लोक मडगांवचे लोक अ, बिलां वाडल्यात हो मुद्दो घेवन मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांचे कडेन आयले. दिगंबर कामत हांणी स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक वचून ते थंयचे जे अधिकारी आसात तांचे कडेन चर्चा केली आनी ताज्या फाटल्यान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हे जे स्मार्ट मिटर बसोवपाचे जे काम आसा ते बंद करचे, तात्पुरते बंद करचे असो आदेश काडलो. दुसरें म्हणटा ते वाडीव लोड वाडलो म्हणून जी कितें पेनल्टी आमचे वीज खातें मारता ती बंद करची अशे तरेचो एक आदेश काडलो. आनीक ह्या फाटभुंयेचेर आज परत सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी ह्या संघटनेचे निमंत्रक एल्विस गोम्स हांणी आज एक मडगांवां पत्रकार परिशद घेतली आनी तांणी हें केला. डायरेक्ट तांचो आरोप आसा की हे स्मार्ट मिटर म्हणल्यार एक व्हडलो घोटाळो आनी ह्याच हाजेर आमी चर्चा करपाक एल्विस बाबाक हांगा आपयल्यात. एल्विस येवकार तुका. एल्विस काल सीएमान जो सांगलें की आमी हे स्मार्ट मिटर जे तूं म्हणटालो की लोक सगळे म्हणटाले की सक्ती करची न्ही म्हणून ते बंद करतात अशें हे सांगले. दुसरे म्हणटात ते दुसरो इश्यू जरी तो वेगळो आसलो तरी जी बिलां वाडिल्ली आसात ती आमी ती पेनल्टीज घालची ना अशें हे सांगलें. आज तुवें परत प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताका सांगलें की हो घोटाळो म्हणून म्हणजे स्मार्ट मिटराचो कितें एक्झॅक्टली कसो घोटाळो हो? एक ह्या हितूंतल्यान स्पश्ट जाता की आमी बाय नेचर गोंयकार लेट उठ्ठा. हे फेब्रुवारीच्यान हांव सांगत आयिल्लो आसा, कित्याक पयली मिटींग आमची चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरा बरोबर ह्या विशयाचेर 26 फेब्रुवारीक जाल्ली 2026 आनी तेन्नाच्यान आमी सतत म्हणजे कांय जे आमचे वांगडी आसात ते लोकांक घेवन 1000 सुमार आमकां जोडलेले आमच्या ग्रुपाचेर. तर हो विशय काडीत आसले. परिणाम जातालो, इफेक्ट पडटालो. आमचो हेतू इतलोच आसलो लोकांक अवेअर करपाक, म्हणजे बाबा एक्झॅक्टली कितें आसा हें स्मार्ट मिटर म्हणल्यार. पण तुमी सांगता तशें काल जेन्ना दिगंबर कामतीन जेन्ना हो विशय घेतलो आनी पब्लिकली घेतलो ताणें आनी ताणें सांगलां तें सारकें आसा अकॉर्डिंग टू मी, की कॉमन मॅनाक कितें खबर आसा. तुमी लोड फॅक्टर वाडयता, कितें करता आनी मागीर पेनाल्टी घालता आनी लोकांची बिलां वाडटा, तो कॉमन मॅनाक लागपा सारको विशय. सो म्हाका दिसता ते भाशेन ऑफकोर्स जेन्ना एक सिनियर कॅबिनेट मिनिस्टर उलयता तेन्ना ह्या गव्हर्नमेंटाच्या स्वता पॉवर मिनिस्टर आशिल्लो पयलीं आशिल्लो तेन्ना म्हाका दिसता ते पांयापंची जमीन हालपाक लागली सरकाराच्या आनी म्हणून ताका उशिरां तो आदेश काडचो पडलो. पूण ताज्या पयलीं अवेअरनेस क्रिएशन आमचें चालूच आसलें, कंटिन्युअस चालूच आसलें. आनी म्हणून तुवेंच पयलीं आवाज काडला. तुमचे बाकीचे तूं मेल्विन जावं हय आमी आवाज काडिल्लो आनी तेन्नाच्यान लोकांची अवेअरनेस वाडली. आमी इतलेंच सांगताले की सक्ती करनाका. देर शूड नॉट बी अ कंपल्शन की तुवें घालूंकूच जाय हो मिटर म्हणून, कित्याक कायदो कंज्युमराच्या सायडीन आसा. तुका ते ऑप्शन दिल्लें आसा. तर इतले ऑप्शन आसतना तुमी कित्याक म्हणून ही जबरदस्ती करता. इतलोच आमचो मुद्दो आशिल्लो. म्हजें कांय नासी, म्हजे कडेन ते ऑफिसर्स परत परत डिस्कशन करताले. दे ट्राय टू शो मी की वॉट इज द मेरिट ऑफ द मिटर आनी हे ते. हांवें म्हणलें एक्सलंट, तुजो मिटर बरो आसतलो, म्हाका तेतून कांय वचपाचें ना. पण तुमी एकच सांगा की हो मिटर लावपाक तुमी लोकांचेर जबरदस्ती करूंक शकता काय ना. ओके. सो जबरदस्ती करूंक शकना. दीस इज द पोझिशन इन लॉ. जालें, विशय सोंपलो थंय. तरी सुद्दां करपाक लागले. प्रायव्हेट कोणाक तरी काम दिल्ले ते आपलो फायदो सोदताले सगळें. म्हणून ते स्कॅम फायनली म्हणचे पडले इतल्याच कारणा खातीर की येदो व्हडलो टेंडर ऑलमोस्ट 900 crores. पयलीं 450 कोटीचो आशिल्लो दिसता म्हाका तो वाडोवन. पयलीं ताणें डीपीआर पळय डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेंटराक धाडिल्लो पळय, तो ऑलमोस्ट 490 काय 500 crores, लिटल अंडर दॅट. मागीर तो इतलो कसो जालो कोणाक खबर ना. वी वॉन्ट ट्रान्सपरन्सी. आमी तुमकां डायरेक्ट एक्यूज करपाचें कारण इतलेंच की तुमी यू आर नॉट एट ऑल ट्रान्सपरंट इन दीस मॅटर. तुमी लोकां मुखार एक्च्युअल फॅक्ट हाडिना. दॅट्स तूं म्हणटा तशें लोकां मदीं आतां जागृती जाल्या, कारण काल जे लोक आयिल्ले जागृती जाल्या बळसाक फडको पडटा तेन्ना जागृती जाल्या. नाल्यार आयकताले सगळे अशें आसा तशें आसा, पण कोण हिम्मत करिनासलो. जेन्ना बळसाक फटको पडलो तेन्ना ते धांवले थंय आनी तेन्नाच ते रिएक्शन जालें. ताज्या फाटल्यान दिगंबर कामतीचें रिएक्शन ताणें आमच्या वीज खात्याक वचून चवकशी केली जाल्यार ताजे पयलीं ताणें भाजपाचे
जे प्रदेश अध्यक्ष आसात दामू नायक तांकां फोन केलो आनी ताजो प्रश्न आशिल्लो फुडले खेपेक बीजेपीक गोंयांक जिखपाक जाय काय नाका हो ताचो प्रश्न आशिल्लो. सो म्हाका एक सांग, तूं आतां म्हणटा तसो आतां लोकांक चिमटो बसपाक लागला. खरेंच तूं म्हणटा तसो लोक सामके हे ताका लागून सीएमान तात्पुरतो बंद केला काय म्हणून? पळय सुशांत, एक तर डिझेल वाडत आसा, दुसरे सायडीन पेट्रोल वाडत आसा, म्हणजे हेजे कंट्रोलाच्या भायर. आणि वर्स म्हणटा ते गॅस, कुकिंग गॅस. हय. कुकिंग गॅस इतलो वाडला वाडला आनी मेळ्ळोय ना. आणि मेळोय बी ना. ह्या परिस्थितीन, ह्या संकटान लोक कशे जगता, कॉमन मॅन जो आसा ते आमकांय खबर ना. हय. आणि तितून भितर तुम्ही आता लायटीचे बिल, स्पेशली जे आमचे हॉटेलां आहात, हॉटेल व्हडली ती स्टार हॉटेल्स न्ही, आमचे हे बारकेले बारकेले थोडे बंद करून बसल्या सद्याक, हय. गॅस बी मेळना म्हणून. आणि जे कॉमन मॅन आसा, जो डेली वेजर आसा, हय. तांकां खरेंच डिफिकल्टी आसा. हय, कारण जर गॅसाचे प्रायस वाडले म्हण जर खाणाचे प्रायस वाडले लोक येवचे ना खावपाक. आणि तितून भितर तुम्ही बिलां वाडून दिता. मनशाक शॉक येवपाचो न्ही. सी बारीक मनीस, खरें सांगता तुका, इतलो मानसीक ताण येतलो ह्या मनशांचेर. त्या परिस्थितीन एक मात एडमीट करपाक जाय, कितें आसूं, तो दिगंबर कामत इज अ सिझन्ड एडमिनिस्ट्रेटर कम पॉलिटिशियन. ताका तितलें कळटा कॉमन मॅनाक कितें दुखता तें ताका कळटा अशें दिसता. आनी आय नो हिम. सो तितलें काल ताणें व्यक्त केलें म्हणून मातशें बऱ्याक पडलें. आतां तितल्याचेर उरोंक ना. होल्ड म्हणल्यार कितें? होल्ड इज नॉट अ सोल्युशन. ही आख्खी स्कीम जी आसा, RDSS स्कीम, ती लोकां मुखार तुमी ओपन करा. ओके. आणि ह्या RDSS स्किमीन तुमी लोकांक एक लिपयता म्हणटा तें, दीस इज नथिंग बट अ प्रीपेड मीटर. ओके. हें तुमी सांगत ना लोकांक. प्रीपेड म्हणल्यार कितें? आतां तुजे कडेन पोस्टपेड आसतलो, म्हजे कडेन प्रीपेड फोन आसतलो. सो तूं बिल मागीर भरता, तुका मंथली बिल हांव पयलीं भरून यूज करता. सो आतां जो प्रत्येक कंज्युमर आसा लायटीचो गोंयान, ताका पयलीं पयशे भरचे पडटले कंपल्सरी. ह्या चॉयस नसलो तुका. चॉयसच ना. म्हाका जाय जाल्यार, म्हज्यान जाय जाल्यार म्हजो मोबायल प्रिपेड करपाक जाता किंवा पोस्टपेड. हातून चॉयस ना, कित्याक ती स्कीमच अशी आटपलेली आसा अशी हेजेर धोरणाचेर, की दॅट इज प्रीपेमेंट ऑफ युअर मीटर. म्हणजे तुजे चार्जीस भर आनी मागीर यूज कर. ओके. दुसरें ऑप्शन हांवें जाल्यार कायद्यान वाचूंक ना. ते कितेंय सांगता, पोस्टपेड, प्रीपेड, पोस्टपेड. काल डिबेट जाल्या एक टीव्हीचेर. तातूंत काशीनाथ आमचो शेटये आसा, ताणें म्हणलां गोंयांत हे प्रिपेड नाच, सो ते आमकां प्रिपेड म्हणटा लागच ना असो ना. लेट्स गो बाय द पॉयंट ऑफ लॉ. आणि हो आतां पॉयंट ऑफ लॉ अजून गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनाच्या मुखार आसा ओपन. कित्याक हाजी दखल ह्युमन रायट्सान घेतली. 2 तारखेर पयर सुनावणी जाली. आमी थंय इंटरव्हिनर म्हणून अपियर जाले. आमचें इंटरव्हेन्शन आतां पेंडिंग आसा. पण दरम्यान ताणें सांगलां, एमायकस क्युरी आमी अपॉइंट केला, एडवोकेट अभिजित गोसावीक दिला काम. तांच्या मुखार आमी फूल आमची बाजू मांडल्या, फूल कितें आसा तितलें मांडलां. सो आतां तांकां डिसिजन घेवचें पडटलें हेजेर. सो हातून आनी वादच ना. पोस्टपेड, प्रीपेड म्हणटा तितून ही फूल स्कीम आटपलेली आसा ओन्ली ऑन प्रीपेमेंट. इतलें हांव सांगूंक शकता. ओके. काल डिबेट जी जाल्ली तातूंत भितर एक पॉयंट आयिल्लो की आमचे 7.5 लाख स्मार्ट मिटर्स ऑलरेडी प्रोक्युअर केल्ले आसात. आनीक तो जो कोणें प्रोक्युअर केला ताचें एलिगेशन आशिल्लें की ताणें कितें कोणाक पावोवपाचें तें सगळें पावयिल्लें आसा. आनी ताका लागून आतां तो फाटीक लागला की हे बसोवन घेयात आतां. आसतलेच न्ही. सो हातूंत कितें तथ्य आसा दिसता? खंयच्याय गव्हर्नमेंटाच्या कामान कमिशन आसता आणि हे आमी एडमीट करचें पडटा. इट इज अ नॉर्मल, न्यू नॉर्मल. कायद्यान बसना, कायद्यान इट इज करप्शन. पण तुमकांय खबर आसा, म्हाकाय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. सिस्टमान हे चलता आणि ही सगळ्यांक खबर आसा. त्यांचे पॉलिटिकल फंडिंग म्हणून आसता, तितून भितर ब्युरोक्रेट्सी आपलो हात मारता, सगळें चालूच आसता. म्हणून आमच्या देशान 20% 5% आमचो दर्जो 20% 5% ब्युरोक्रेट जाता आणि 2% बिलां काडपाक घेतात. आता तितूंतले आसतले थोडे पर्सेंटेज जे हितून ह्या भानगडींनी आसना, पण बाय एंड लार्ज आसता. 890 crores टेंडर तुम्ही. अरे तुमचे कडेन इतले जर पैसे आसा सरकारा कडेन, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करा न्हू. RDSS स्किमीन 2 बाजू आसा. एक म्हणटा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे तुझे ट्रान्सफॉर्मर्स, तुझे केबल्स आणि जे कितें लागता तुका अनइंटरप्टेड क्वालिटी पॉवर पावोवपाक तुझ्या घरान, तेही अपग्रेड करपाक जाय. आणि फुल फोकस घातला मिटरांचेर. मीटर पहिले घेऊन मेकळे जाल्या आणि मीटर घेऊन मेकळे जाले म्हणटकीर ते बसोवचे पडले. ज्या कोणाक हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा, कोणाचो लागींचो
कितें आसतलो. सी आतां टेंडर कसो जालो, कितें जालो, तितूनय एक्चुअली भितर गेलो जाल्यार खूब मेळटलें. आनी हे इंटरनल सोर्सीस सांगता म्हाका की पूण आमी तितून आतां वचना ह्या हेजेर, कित्याक आतां सद्याक विशय इतलोच आसा की हो मिटर तुमी बसोवपाचो काय ना ते तुमचो रायट. तुमचो रायट तुमकां जेन्ना कळटलो तेन्ना तुमकां जाय जाल्यार बसया, जाल्यार नाका बसया. पूण टेंडरान घोटाळो आसा अशें म्हाका सांगता सुत्रां. ते मागीर पळोवया. पूण येदो व्हडलो जर टेंडर आसतलो आसा जाल्यार तितून कमिशन आसतलेंच आनी तें कमिशन सगळ्यांक पावलां आसतलें. आनी म्हणून हेजेर कोणूच म्हणजे आमी इतली बोवाळ मारून सुद्दां कोणूच रिस्पॉन्स दिनासलो. ह्युमन रायट्साक आपली दखल घेवची पडली. कित्याक तेंय सांगता कायद्याचें पोझिशन पार्लमेंटान 2 एप्रील 2026 क्वेश्चन नंबर 541 पार्लमेंटरी लोकसभा क्वेश्चन हो जबाब दितना मिस्टर मनोहरलाल खट्टर युनियन पॉवर मिनिस्टरान क्लियर सांगलें हितून कांय कंपल्शन ना. दिस इज नॉट मॅन्डेटरी, दिस इज ओनली ऑप्शनल म्हणून. आनी त्याच दिसाक युपी गव्हर्नमेंटान रोलबॅक करपाक स्टार्ट केलें. हांगा तामिळनाडूच्या ते चीफ मिनिस्टर न्यू आयला ताका खरेंच शाबासकी. 20,000 कोटीचो टेंडर ताणें रद्द केला. आमचे 890 crores. पण ताणें हिंमत दाखयली की आपल्या लोकां खातीर पयलीं जो सायन जाल्लो 20,000 crores हे स्मार्ट मिटर आमच्या गरीब लोकांक परवडचे ना म्हणून ताणें रद्द केला. हिंमत दाखयली. मध्य प्रदेश आतां रोलबॅक करपाक लागले. सगळे कडेन बोवाळ पडटा. उत्तराखंड रोलबॅक करपाक लागले, जम्मू काश्मीर रोलबॅक करपाक लागले. आनी उरला गोंय कित्याक करना? गोंय करना ते आतां कळटा न्हू लोकांक हळू बिलां येवपाक लागली म्हणटकीर लोक जागे जाले. म्हाका तेच एक म्हाका एज अ कॉमन मॅन म्हणून जर्नलिस्ट किंवा हे कॉमन मॅन म्हणून म्हाका अशें दिसपाक लागला आतां की हे लोड वाडटा, हे वाडटा, ते काय आज वाडूंक ना. करेक्ट. ह्या 5-6 म्हयन्याक काय वाडूंक ना. ते पयलीं साकून म्हाका दिसता हे कितलींशींच वर्सां वाडत आहा. म्हणल्यार तूं एक्चुअल कितें पयशे फारीक करपाचे आसात, म्हणजे तूं जो एक्चुअल कन्जम्पशन तुजें आसा ताजेर तूं पयशे फारीक करता बिलाचे. पूण आतां हे तुवें लोड वाडोवन घेवंक ना म्हणून तुजेर जे पेनल्टी मारतात खरें सांगू ती हालींच जाल्या. म्हाका एकच म्हजो प्रश्न हांव कंप्लीट करता. सो अशें बी करपाक काय एक सिच्युएशन तयार करपा खातीर पळया तुमी तो स्मार्ट मिटर घेनात ताका लागून तुमकां हें जाता. तांचो एक हे आसा की स्मार्ट मिटर म्हणटकीर तुका तुज्या एपाचेर तूं कितले हे वापरता, कितले युनिट वापरता, चड जाल्यार तुका तें बंद करून तुका तें कमी करपाक मेळटा. अशे तरेन तांचो हे आसा. सो हे मुद्दम लोकांचे तकलेक घालपाक स्मार्ट मिटर म्हळ्यार स्मार्ट मिटर जातकीर हे सगळ्यो असल्यो ज्यो भानगडी कितें आसात त्यो तुमकां करचे पडचे नात. हे पटोवन दिवपा खातीर हेच सद्याक चालू जालें काय अशें दिसता. पण ताजे पयलीं आय विल कम टू दीस पॉयंट. लोड सँक्शन लोड पळय म्हणटा. आतां तुमी तुमचें सांगता, हांव म्हजें सांगता. कोण लक्ष दिता तेजेर? गरम आसा 4 बल्बाचे 8 बल्ब जाले. तेच म्हणला. हय. कोणाचें लक्ष वयतलें हेजेर? आनी तुमी म्हाका एक सांगा, गरमेच्या दिसांनी एक एसी चालू केली आनी कितें फॅन 4 घुंवले, ते कोण लक्ष दिता तेजेर? आमकां कितें बील येता तें वाडून येता तेजेर आमी पयशे भरताच. आत्तां तुमी सांगता ना तुका सँक्शन लोड आसलो अमूक आनी तूं आतां ड्रॉ करता अमूक. अरे तुमी एक ट्रान्सपरन्सी दाखया. लोकांक पयलीं अवेअर करा अशें आसा तशें आसा म्हणून. तुमी डायरेक्ट पेनल्टी मारपाक लागले. एक केन्नाय आमी जर बील फारीक केलें ना तुका एक नोटीस जाली तुगे बिलाचेर. कायद्यान आसा तशें. तूं जर हें केलें ना, हे जर अमके दिसा भितर हें करना तुजें आमी मिटर हे कनेक्शन कट करतले. तशें हांगा जावपाक ना काय अशें तूं इतलो वाडयला तें तुका कळोवन मागीर तुका पेनल्टी मारपाची. अशें जावपाक जाय आशिल्लें काय नाका आशिल्लें? एक्झॅक्टली तशें जावपाक जाय आशिल्लें. आनी कायदोय तशें म्हणटा तुका नोटीस वचपाक जाय, तुजो रिस्पॉन्स येवपाक जाय, असो इतलो टायम पिरियड दिवपाक जाय. कित्याक? इलेक्ट्रिसिटी इज युअर बेसिक रायट. इट इज युअर ह्युमन रायट आनी इट इज अ फंडामेंटल रायट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ते तूं असो बेश्टोच येवन कट करून वचोंक शकना. सो हें कळपाक जाय लोकांक की जेन्ना हे अशें पळय जबरदस्ती करता, सडनली तुका पेनल्टी घालता, ना कळयता तुजे बिलां वाडटा, दीस इज समथींग इनह्युमन. इतलें यूज करूंक शकता हांव वर्ड. अरे आमच्याच लोकांक आमचोच सरकार असो कित्याक त्रास दिता हो लोकांक प्रश्न आज. आमचोच सरकार, पयशे आमचेच 890 कोटी दिल्या ते कोणाचे पयशे? टॅक्स पेयराचेच पयशे न्ही. तुमी तुमच्या बोल्सांतले दिवंक ना. जेन्ना तुमी अशें करपाक पावलां मारता तेन्ना लोकांक समजून सांगा मरे. दॅट इज द हॉलमार्क ऑफ गुड गव्हर्नन्स. ट्रान्सपरन्सी इज द हॉलमार्क ऑफ गुड गव्हर्नन्स. तुमी गुड गव्हर्नन्स म्हणटा ते विसरले आतां. तुमकां तें खबरूच ना. तुमी फक्त लोकांक लुटपाक लागल्या. अशांतलो प्रकार हो. सो दिगंबर कामतीन सांगलां तें सारकें 100%. तुमी लोकांक पयलीं इन्फॉर्मेशन दिया की यू आर ड्रॉईंग मोर लोड. ना जाल्यार चीफ मिनिस्टराक कित्याक बंद करचें पडलें हें काल?
हे स्टॉप कित्याक करचें पडलें आनी जांचेर पेनल्टी घातल्या वी विल री एक्झामीन दोज केसीस अशें कित्याक म्हणचें पडलें? म्हणजे तुमी चुकताले. अरे कितेंय थापता लोकांचेर, लोकांक सण जायना सर तुमी थापता तेंचेर लोकांचेर. सो एल्विस, आजच्या तुझ्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुवें 2 मुद्दे काडले. एक म्हणटात ते हांगा आमचो बाकीच्या राज्यांनी सर्व्हिस प्रोवायडर्स जे वीज हे करतात ते वेगळे प्रायव्हेट कंपनी आहात. गोंयांत आमचो डिपार्टमेंटच Yes. वीज घेता, हय. वीज डिस्ट्रीब्यूट पावयता. करता. सो हातूंत तुवें एक हे केल्लो की जर हे मिटर जर वीजच हे करता जाल्यार वीज खात्यान स्वता मिटर विकते घेवन ते कित्याक लावूंक नाका म्हण. सो हे एक. आनी दुसरो तुजो मुद्दो आशिल्लो हे येदो व्हडलो बोवाळ जाता, लोक रस्त्यार येतात, तरी आसतना एकलोय आमदार हाजेर स्टँड घेना. एकलोय आमदार म्हणटा ताजे तुगेलो हे आशिल्लो की इवन ओपोजिशन घेना. नाल्यार बारीक कितें जालें जाल्यार एक येदो व्हडलो बोवाळ जाता, ओपोजिशन एक घेना अशें तूं म्हणटा. सो हे कितें हें सगलें? आता ते कित्याक घेना ते डिफिकल्ट टू फायंड आउट, पण बेश्टे मागीर लोकांच्या हितून दुबाव येता की हांकांय बी कितें पावयलें की काय. कित्याक आमी पयलीं आतां उलयता आसतना कमिशनाच्यो खबरो केल्या. हय. सो कमिशन सगळ्यांक पावलें की काय असो दुबाव येतलोच न्ही. आनी हे इज नॅचरल. हं. कित्याक उलोवचें ना जाल्यार? अरे तुमचो कायदो तुमी उलोवपाक जाय. तुमी खरें म्हणजे हे स्मार्ट मिटराचेर पयलींच काडूंक जाय आशिल्लें. हो एक्चुअली हो मुद्दो जो आशिल्लो हितून आमी फक्त मागताले ट्रान्सपरन्सी मागताले आनी काय मागनासले. कित्याक येदी व्हडली पॉलिसी शिफ्ट जाता की आसा ते डिजिटल मिटर काडून तुमी सगळ्या घरांतले मिटर स्मार्ट मिटर हाडून बसयता आनी तुमी लोकांक कांय सांगना आनी सरकार सांगना ते सांगना आनी तुमी हितून आवाज करिना की लोकांची जागृताय वाडची म्हणून आमकां तो तसो मागीर आरोप करचो पडलो. सो लोक तुका दिसता की लोक जागृत जाल्यात हो एक प्रश्न. आनी दुसरो ह्युमन रायट्सा कडेन सद्याक हो प्रश्न तांचे मुखार आसा. लोक सो वॉट तुका हाजें कन्क्लुजन कितें येता दिसलें? खरें सांगू खंय गेलो जाल्यार लोक म्हणटा बरें केलें हा एल्वीस बाब, हय. स्मार्ट मिटराचेर बरें केलें हा काम. आयकूंक मेळटा. पूण ते लोक कितें जाता तेंचे फाल्यां तुजे बरोबर यो म्हणल्यार कोणी वचना. येवचे ना सोपेपणी हय. सोपेपणी येवचे ना म्हणून हांगा ऑपोजिशनाचें काम आसता. एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन ताणें खरें म्हणजे धारेर धरूंक जाय आसलें सरकाराक. यू जस्ट गो बॅक इन टायम 2012 जर अशें जाल्लें 12चे पयलीं जाल्यार मिस्टर मनोहर पर्रीकर कितें करपाचो अशें बेश्टो हांव एक हायपोथेटिकल घालतां. सो त्या भाशेन जायना हांगा म्हणून हें सगळें पचता. सरकाराक अशें पचपाक दिवपाक जायना. लोकांनी एकठांय येवपाक जाय. लोकांनी जर जागृत जाले, लोक जर जागृत जाले जाल्यार कितें चेंज जाता. आतां पळय इतलीं आंदोलनां चलता कितें लोक आसा म्हणून जाता न्हू, सक्सेस खंय तरी मेळटा अशें म्हणपाची वेळ येता. सो एल्वीस, आतां म्हाका परत तुका तेच हे की तुवें तुजे सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी हातूंतल्यान हो प्रश्न सामको मुख्य धारेक भितर हाडलो. इवन असो की निमाणे कडेन ह्युमन रायट्स कमिशनान ताजी दखल घेतली. येस. इतलें हें केलें. सो म्हाका एक तुजे तूं पयलीं ब्युरोक्रेट मागीर राजकारणी जालो, आतां ही संस्था तूं कितें बी तुजी जी आसा ते जी संस्था आसा त्या विशीं कितें तुजो प्लॅन कितें करपाक प्लॅन काय ना. संस्था कितें करपाक जाता तूं? कित्याक करचें पडटा, एक लोक जे एका विचाराचे लोक आसता तांकां एकठांय हाडून असले मुद्दे घेवपाक बऱ्याक पडटा. जेन्ना कोणूच उलयना तेन्ना कोणें तरी उलोवपाक जाय न्ही. कोणूच उलयनासतना जर सगळेच खपोवन घेतले जाल्यार ही लोकशाही आनी उरची ना. म्हणजे एका प्रकार डिक्टेटरशीप कशी, म्हणजे सरकार करता तें सगळें पचलें आनी सगळें तांकां माफ. म्हणून आमकां केन्ना तरी उलोवचें पडटा. खरें म्हणजे काम पॉलिटिकल पार्ट्यांचें आसा. आमी आतां एज अ सिटीजन तूं पॉलिटिकल पार्टींतल्यान भायर सरला कितें आसा सद्याक? हांव भायर सरोंक ना. हांव अजून आसा काँग्रेसीन. पण ते ताणेच विचार करपाक जाय. ताणें कितें तरी फुडें येवपाक जाय. आतां तांचें फंक्शनींग आय डोंट नो. ताका लागून तुका ही काडची पडली संस्था? काडचेच पडटा न्हू. जेन्ना आमकां दिसता की येस हो विशय काडपाकूच जाय, समाजान हाडपाकूच जाय, लोकांची अवेअरनेस वाडोवपाकच जाय, पार्टी करिना जाल्यार कोणें तरी करपाकच. ताका लागून हो फोरम केलो काय म्हणटा तुवें? फोरम आसा तो आमचो. आतां आमी SIRाचेर SIR आयला तेन्नाच्यान आमी जागृताय करपाक स्टार्ट केल्लें. SIRाचेर जर आमी जागृताय करूंक नासली न्हू जाल्यार बरेचशे गोंयकार त्या रुरलांतल्यान भायर पडपाचे. बरेचशे पडल्या तरी पूण कितले करपाचें. पण SIR म्हणटा तो असो एक्सरसायज आशिल्लो की बरे सारके वोटर आसा तांकां भायर उडोवपाचो आनी भलत्यांकूच भितर घेवपाचो. सो ताजेरूय आमी जागृताय केली. सो आनी हेच्या फुडें जागृताय करतले. सो आनीक म्हाका प्रश्न, निमाणे कडेन पॉलिटिशियन आनी पत्रकार जेन्ना बसता तेन्ना हो प्रश्न येताच.
तुम्ही सद्याक कुंकळे आता हम्म. इश्यू घेवपाक लागल्यात आणि एक फर्स्ट टाइम अशें दिसपाक लागला की वेगवेगळ्या पार्टीचे जे कुंकळेचे हे आसात ते एकठांय येवन इश्यू घेवपाक लागल्यात आणि आमी युनायटेड हो सामको ठासून एक मुद्दो फुडें हाडपाचो प्रयत्न जाता. कित्याक कित्याक कितें हें आम्ही युनायटेडच आसपाक जाय. हम्म. आम्ही कुंकळकारच न्ही, गोंयभर सगळे गोंयकार युनायटेड आसपाक जाय. हम्म. कित्याक आज आमचेर जे हल्ले जाता तितून भितर आमचें अस्तित्व उरतलें काय ना हो व्हडलो प्रश्न आमच्या मुखार आसा. आता कुंकळच्या विचारता म्हणून सांगला आमी कित्याक युनायट जावं नये, हम्म. कित्याक जावं नये. जावू नये ते बरें आहा, तें सगळें जावचेंच. पूण जेन्ना एक- आता हय. हो एक स्पेसिफीक उदाहरण ते जे तुम्ही आता पॉइंट आउट करता आमी लोकां मुखार हाडले ते तितून आमचो एक कुंकळकार ही इज डुईंग इज ओन लिटल बिझनस. कितलीच वर्सां 17-18 वर्सां जाली. हम्म. ताका कोण तरी राजकारण्याच्या दबावाचेर ही यंत्रणा जी आसा ती त्या दबावाचेर येवन ताका ते बिझनस बंद करपाक लायता. हम्म. कित्याक कायदो ना ताका. आनी मेन म्हणटा ते कंप्लेन करपी नॉन एक्झिस्टंट, म्हणजे तो मनीसच ना, ह्या संवसारानूच तो मनीस ना. कोण तरी कोणाचें तरी नांव घालून एक एनॉनिमस लेटर धाडटा आनी ताजेर एक्शन जाता. सो जेन्ना ते म्हजे कडेन आयले म्हणल्यार हेजेर एक्शन घेवपाक जायना. स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द विजिलन्स डिपार्टमेंट म्हणटात जेन्ना एनॉनिमस कोणाचेर कंप्लेन येता ती डस्टबिनान उडोवपाक जाय. अँड दिस इज व्हेरी क्लियर अँड दिस इज बायंडिंग ऑन द ऑफिसर. हम्म. कोणूय ऑफिसर आसूं तो, मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो आसूं नाजाल्यार चीफ ऑफिसर आसूं, इट इज बायंडिंग ऑन देम. अरे यू आर एंटरटेनिंग अ फिक्टिशियस कंप्लेन अँड ट्रबलिंग दॅट पुअर फेलो. म्हणून आमकां युनायट जावन येवचें पडलें. सांगपाक तो आमचो मनीस, तो आमचो मान आनी स्वाभिमान. ना तूं एकठांय येवप हें वायट न्ही. सगळ्यांनी एकठांय येतकीरच अशें जें कितें आसा तें फुडें वचपाक शकता. पूण हें इलेक्शन लागीं पाविल्लें आसतना सगळे एकठांय जाल्यात. हे विशीं कितें हातूंत भितर कितें पॉलिटिकल एजेंडा? इलेक्शन लागीं अजून टायम आसा, पण इलेक्शन जावचे पयलीं आमी एकठांय येवपाचें खूब दीस चलताले. कित्याक हो लोकांचो डिमांड आसा. हम्म. आमी कुंकळकार हो आमचो स्वाभिमान हम्म. खूब दीस चलताले. ते मेळोवन हें करून फायनली आमी डिसायड केलें की कितें आसूं, कोणाचेर कितेंय प्रसंग आयलो जाल्यार आमी युनायटेड रावन वी हॅव टू सपोर्ट द पर्सन. हम्म. इतल्याच कामाक लागून आमी फाल्यां- आयल्या. फाल्यां इफ इट ट्रान्सलेट्स इन टू पॉलिटिकल एक्शन दॅट वील बी सबसिक्वेंट. ना फाल्यां निवडणुकेच्या वेळारय ही तुमची जे तेच सांगलां युती आसा हय. ती उरतली आमी 1 to 1. आमची पॉलिटिकल युती न्ही ती. आमी सगळे त्या वाठारांतले मनीस, आमी एज इंडिव्हिज्युअल सगळे कलेक्टिव्हली एकठांय आयल्या आनी आमी अशेंच आसतले. ना, पण सगळे आयल्या त्या राजकारणीच आयल्यात. राजकारणी अशें न्ही ते फक्त एक समाजान कितें तरी मुखार येवन उलोवपी मनीस. एफिलिएटेड टू सम पार्टीज सगळे- कोण आयल्यात ते सगळेच ना. चडशे. मे बी तितून कितें आसा. आनी आमी जर कॉमन ग्राउंडाक आमच्या हितान जर येत आनी आमच्या गांवच्या हितान जर येत तितून कांय वायट ना. सो आता ही चर्चा थांबयता आसतना म्हाका एक सद्याचो गोंयचो सिनारियो आनी फुडें इलेक्शन जातकीर तातूंत कितें चेंजीस जातले अशें दिसता तुका? कितें आसा आज वातावरण लोकां मदीं जर पळयशी जाल्यार एंटी इन्कम्बन्सी म्हणटा आसा. इंग्लिशीन, ती एंटी इन्कम्बन्सी खूब आसा. पण कोणाचेर विश्वास Channelize दवरपाचो, करपाचें, चॅनलायज कोणें करपाचें आनी कोणाचेर विश्वास लोकांनी दवरपाचो, दीस इज अ $1 million क्वेश्चन. आनी तें जर आतां ऑपोजिशन पार्ट्यो बी आसा, हो जर तांकां हें जर तेंच्या हितून रेजिस्टर जालें जाल्यार ते कितें पॉझिटिव्ह काम करूंक शकतले. अदरवायज इट इज डिफिकल्ट. ओके. सो हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. आतां इलेक्शन जातकीर फुडलें कितें जातलें तें तेन्ना कळटलें. पण एक सद्याक गजाल बरी जाता. जर कालचे जर हे पळयलें जाल्यार हे स्मार्ट मिटराक लागून आतां लोकूय म्हाका स्मार्ट जावपाक लागल्यात. हे कालचे मडगांवां जेन्ना इतले लोक आमच्या आमदाराच्या घरा कडेन येता तेन्ना दिसून आयलें. सो म्हाका दिसता एक मडगांवां स्टार्ट जाल्यार ते पुराय गोंयांक पातळपाक वेळ लागचो ना. हय, एकच सांगता, लोकांनी स्मार्ट जाल्ले बरें, पण ह्या स्मार्ट मिटर गव्हर्नमेंटान जे यूज जाता ते डेंजरस जाला. स्मार्ट सिटी म्हणून केली, 2000 कोटी मोडले, खंय गेले कोणाक खबर ना. आता स्मार्ट मिटर उदकाचे हाडटा म्हणटा, कसले स्मार्टनेस हाडटा कोणाक खबर ना. आनी तितून भितर इलेक्ट्रिकल मिटर स्मार्ट. तुमी स्मार्ट म्हण पळय लोकांचेर थापता तें डेंजरस. म्हणून लोकांनी स्मार्ट जावपाक जाय. तेच म्हणटा, लोक स्मार्ट जावपाक लागल्यात आनी जेन्ना लोक स्मार्ट जातले तेन्ना असले स्मार्टनेस हय, जे गव्हर्नमेंट किंवा बाकीचे जे स्मार्टनेस हाडटा ते कुशीन पडटले. ते खावपाचे स्मार्टनेस खरें सांगता. सो ते कुशीन पडटले. सो ते जावचे
इतलेंच म्हणटाने हांव ही चर्चा थांबयता. एडवेस देव बरें करूं. थँक्यू. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.